दीस आयतार जुनाची 22 तारीख 2025. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब. पहिले मसप उत्पत्ती पुस्तकांतले मसप अध्याय 14 वळ 18 ते 20 पर्यंत. सालेमाचो राय आनी परमोन देवाचो याजक मेल्कीसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी ताका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मनांक तुजे अधीन दिल्यात आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो धांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 110 1, 2, 3 आनी 4. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. तुजे राजवटकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पोर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवापरी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. दुसरें वचप. सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयऱ्या पत्रांतलें वचप. अध्याय 11 वळ 23 ते 26 पर्यंत. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगूंक दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पाराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर आमी परगट करतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. हांवूच तो सर्गींतावन देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा सुमी. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांव लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 11 ते 17 पर्यंत. जेजू देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सोरे सुवातेर आसा. देखून लोकां जम्याक तूं धाड सोड. भोंवतणीच्या हडल्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळत जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. ना जाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हणून खाण मोलाक घेजय जालें. दादलेच चड उणे 5,000 जातीत म्हणयेत. तेवल जेजून आपल्या शिसांक सांगलें,
लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. ताणें तशेंच केलें आनी सकडांक बसयली. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीं घेतल्यो. सर्गार दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे म्हूण लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सक्कड खावन जादोशी जालो. सडीत उरिल्ले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. तें तांणी भरून काडलें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करता. हें फेस्त जेजून 5000 लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासलेंनी वाडून भूक थांबयलेलें घडीत आमकां उडासाक हाडटा. ह्या घडीता मुखांत जेजू ताचो अपरिमीत मोग आनी देवाची सकत उगडापी करता. हें अजाप जेजून केल्ल्या युकरिस्तीक जेवणाक एक प्रस्तावन म्हणयेत. उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. जेजून अजापी रितीन 5 उंड्यांनी आनी 2 मासलेंनी लोकांची भूक थांबयल्या बरी युकरिस्तीक जेवण आमची आत्मीक जिणी बळवंत करता. जेजून लोकांक उंड्या मासलेन दोस केल्ल्या बरी तो आमकां युकरिस्ताद्वारी मोगान आनी कुरपेन पोसता. कुमगारान जेजूक सेवताना सर्गी राजाची रूस आमी सांगता. जेजून दिवची ही आपुरबायाची काणीक आमी कशी स्विकार करता? मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भाग घेतिल्ल्या वरवीं आमी जेजूची कूड रगत भक्तीपणान सेविल्ल्या वरवीं जेजू तें आमचो बांद भोव लक्षिलो करता आनी ताच्या मोगांत जियेता.